कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 आवाज FM रेडिओ कारिवल. हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर पीबी तिवेरे बार्देस गोंय तुमच्या मुखार दवरता म्हजी कविता आवय बापूय आनी भुरगीं. आवय बापूय आनी भुरगीं एकचाराचो सुंदर घराबो. आवय बापूय एक आदाराचो खुटो. आजी आजो आसत जाल्यार भुरग्या खातीर एक सोबीत सुंदर माटो. भुरगीं व्हड जाताच तांकां माय मोग आदार वांगड जाय. वाल ती भुरग्या मनाची फाकरता सोशिल्ल्यान. घराब्याचे सगळींच जाणां आंगा खांद्यार चडयता मय पासान. फाकरतात फुलतात घराब्याच्या माटवार उमेदीन डोलतात. ही रचणूक त्या भाग्यवंत देवाची. आवय बापाय कडेन दिल्या भुरगीं मातयेचो गुडो वावर तांकां सोबीत सुंदर मुर्ती करपाची. ल्हानपणान आवय बापायचो उपकार, व्हडपणान आवय बापायक तुमचो आदार. आवय बापूय भुरगीं एक सोबीत घराबो आनी संवसार निर्मितीचो एक आकार. देव बरें करूं.